बोरये खाजोडे वाठारात शुल्लक कारणावेल्यान दोगा पुतण्यांनी आपल्या चुलत काकाचो खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा सांजेवेळार 58 वर्साच्या दीपक नायक हाचेर ताच्याच पुतण्यांनी दांडो आनी कुऱ्हाडीन हल्लो करून ताचो खून केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात दुबावीत साईदीप नायक हाका फोंड्या पुलिशेन अटक केल्या जाल्यार दुसरो दुबावीत गौरेश नायक हो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। बोरये खाजोडे साईबाबा देवळा लागसर एक धक्को दिवपी प्रकार घडलो। दोगा भावांनी मिळून आपल्याच चुलत काकाचो खून केल्याचे सामकार आयला। एका शुल्लक कारणावेल्यान झगडी जावन 58 वर्साच्या दीपक नायक हाचो खून जाला। मेळिल्ली म्हायती प्रमाण दीपक हाच्या पुतण्यांनी दीपकाचेर मानयेचेर कुऱ्हाडीन हल्लो करून ताचो खून केला अशें कळटा। आयतारा सांजे वेळार ही घडणूक घडली। दीपकाचेर हल्लो करपी दोगूय भावां मदलो गौरेश नायक हो दुबावीत फरार आसा, जाल्यार ताचो भाव दुबावीत साईदीप नायक हाका फोंड्या पुलिशेन अटक केल्या। दीपक आनी ताच्या फॅमिली मदीं जमनी वेल्यान वाद सुरू आशिल्ल्याचे आयकुपाक येता। आयतारा सांजे वेळार दीपक हो नळे काडून दुसरे कडेन दवरतालो तेन्नाच हो वाद सुरू जालो खंय। नळ्याक लागून दुचाकी व्हरपाक आडमेळी आयली असो बोवाळ करीत दोगांय भावांनी दीपकाचेर हल्लो केलो। दुबावीत साईदीप हाणें दांड्यान जाल्यार दुबावीत गौरेश हाणें कुऱ्हाडीन दीपकाच्या तकलेर आनी मानेर वार केल्ल्याचें कळटा। ह्या हल्ल्यांत दीपक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका थंयच मरण आयलें। मजगतीं बोवाळ जाल्ल्यान दोगूय दुबावितांनी थंयसावन पळ काडलो, पूण पुलिसांक रोखडोच दुबावीत साईदीप नायक हाका ताब्यांत घेवपाक येस आयलें। दुबावीत गौरेश नायक हो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। Today, Fonda Police Station have registered one murder case in which two accused persons have committed murder of deceased Deepak Naik, 58-year-old resident of Boring. Main reason for this murder is a petty reason regarding their property dispute. And one accused we have apprehended and another yet to be arrested. Incident happened at what time, sir? Incident happened at about 17:30 hours, 5:30 hours. तर मारपी जे आहा ते फॅमिली मेंबर्सूच आहा तेंचे आमकां Both the family members are the cousin brothers. कजन ब्रदर्स। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार।